एक बिफोर I take the panel on a final round. म्हाका ह्या मुद्द्याचेर जाय. युनायटेड ओपोजिशन म्हणून क्लियोफात जावं सगळे जाण उलयतात. डू यू रियली बिलीव that number one, united opposition is a reality, number two, whether it is a possibility, number three, whether it is realistic, whether they can just come together and arithmetically they can win? According to me, Yeah. pre-poll, no such thing is possible. As I look at it, AAP and Congress can never come together. I look at it, TMC and Congress cannot come together. Somehow they are all competing for the second place. Nobody is competing for the first place. And when everybody competes for the second place, this is bound to happen. So pre-election, it is not possible to come together. Post-election, if numbers by chance Post-election is a compulsion. Yes, no, not by compulsion. If by chance the numbers work out like Deve Gowda time, Yeah. or I.K. Gujral time, something like that could happen. But pre-election, this is not possible. तुम्ही हे मान्य करता की तुम्ही सगळे जाण उलयता खरे सगळे, पण तुम्ही म्हणतात की आपुणच हांवच आमचोच पक्ष आमचोच लीडर, मागीर दिस इज नॉट पॉसिबल न्ही. अशें कांय ना, प्रत्येकाच्यो स्ट्रेंग्थ्स आसात. काय तुमकां युनायटेड ओपोजिशन जाय, उलोवणी जावपाक जाय. उलोवणीच राजन बाब, तुमकां युनायटेड ओपोजिशन ह्या संकल्पनेचेर विश्वास तरी आसा काय तुमकां दिसता की नाच म्हणून? उलोवणी जावपाक स्टार्ट जावपाक जाय न्ही. उलोवणी स्टार्टच जावना आनी स्टार्ट करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची? स्टार्ट करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची? ओपोजिशनाचो रोल काँग्रेस करता आणि हे बाकीच्या पार्टी इलेक्शनाच्या टायमार येता तेन्ना प्रीपोल अलायन्स करपाचे काय कितें? ओके, जावपाक शकना ते. right now is to bring out the wrongdoings of the government. एका वडल्यान पक्ष संघटना बांदूंक जाय, ते बरें आहा, ते करूंकूच जाय. पूण दुसरे वटेन सरकाराचे रॉंग डुईंग्स, सरकाराचे दोळे उगडप, खंय चुकता ते सरकाराक दाखोवन दिवप, कोर्स करेक्शन करप, ही एक गजाल आसा. विथ रिगार्ड्स टू युनायटेड ओपोजिशन इलेक्शन, हे जेन्ना इलेक्शन लागीं येता, म्हणजे 100 म्हयने आसता किंवा देन हाऊ थिंग्स इवॉल्व, बिकॉज नाव पॉलिटिक्स इज डायनॅमीक, एनीथींग कॅन हॅपन. पयर राती 11 वरां मेरेन बाब दिगंबर कामत आमच्या बरोबर बसून 4 पर्यंत इलेक्शनाची तयारी करतालो. आनी तेन्ना आमचो राजू माल्ल्याचो कावन्सिलर रवींद्र नायक, ताणें ताका विचारलें अशी न्यूज आहा की तूं वचूंक शकता, तूं डिफेक्ट जावंक शकता म्हणून. 17 वर्सांचो आवाज चालू आहा म्हणलो, कोण करता? अरे सकाळी उठून ब्रश च्या घेता म्हणल्यार ब्रेकिंग न्यूज डिफेक्ट जालो. सो पॉलिटिक्स इज डायनॅमीक. पूण आमी इतलें डायनॅमिझम म्हाका दिसता गोंयकाराक नाका. सुरेल, तुमचो पक्ष कसो पळयता? कारण तुम्ही एक भूमिका घेतल्या, एकला चलो रे. तुम्ही त्याच भूमिकेचेर आसा आपल्या, काय तुमकां दिसता विथ दिस कायंड ऑफ पॉलिटिक्स दॅट इज बींग प्लेड नाव, उलोवणी तरी सुरू जावपाक जाय? राजन बाबान एक बरो शब्द वापरलो, उलोवणी तरी सुरू जावपाक जाय. डायलॉग शूड हॅपन अँड कंटिन्यू म्हणून. ना, उलोवणी सुरू जावपाक म्हाका दिसना, कारण 4.5 वर्सां उरल्या. 4.5 वर्सान कितल्योश्योच व्हंकल्यो हांगासरल्यान वतल्यो आनी कितल्योश्योच नव्यो व्हंकल्योय बीन येतल्यो. सो ते आतां उलोवणी करून बरी व्हंकल जर येता जाल्यार तिका कुशीक दवरून कांय अर्थ ना. आनी जी व्हंकल आसा ती जर फाल्यां दुसरे कडेन खंय तरी वता, हांगा रावत ना, जाल्यारूय कांय फायदो ना. तो म्हणटा की युनायटेड ओपोजिशनाची गरज आसा, आतांच्या तरेन आसा. आनी ती उलोवणी म्हटल्यार पळय दोतोरां जावं दुर्गादास कामतान, हांव एग्री करता. कारण उलोवणी जावपाक जाय जाल्यार आतां करपाक जाय, 4.5 वर्साच्या पयलीं करपाक जाय, इलेक्शनाक न्हू. की जशें आज काँग्रेसीन म्हणटा की आमी इतली ओल्ड पार्टी, म्हणजे काँग्रेसीची हालत म्हाका दिसता हाजे वयल्यान कळटा की तांकां लिडर ऑफ ऑपोजिशन मायकल लोबोक करचो पडिल्लो. आनी तांचो जो अध्यक्ष आसा तो पार्टी केन्ना जॉईन जाला तो सुद्दां म्हाका दिसता काँग्रेसीकूच खबर ना. मे बी डिसेंबर 2021. आतां दुर्गादासान बरें पॅशनेटली म्हणलें की दिगंबर आमच्या बरोबर 11 पर्यंत बशिल्लो, दुसऱ्या दिसा शिफ्ट जालो. म्हाका दिसता 2017 विजयान तेच केल्लें की आपूण बीजेपीन वचचो ना, आपलें फूल इलेक्शन बीजेपीच्या लढ्यातून आनी मागीर वचून बीजेपी जॉईन जालो. सो म्हाका दिसता हांव डिफेक्शनाचेर हांव एकूच सांगता, मनोहर पर्याय सरकार विजय सर, तूं भाईचो एक इंटरव्यू कोट करता, हांव तुका विजयाचे 10 स्टेटमेंट दाखयता की हांव बीजेपीर वचचो ना म्हणून. नाही, आज कशें आसा, तुवें भाईक इन्वोक केलो, हांवें करूना. तुका
आज या ऑपोजिशन युनिटीची जी गजाल जाता दॅट इट सेल्फ शोज की बीजेपी इज इन अ पोल पोझिशन. दुसरे आज सुरेल म्हणटा की पार्टी शूड गेट अ क्लिअर मेंडेट. म्हाका दिसता 2022 पीपल हॅव स्पोकन व्हेरी क्लिअरली. बीजेपी क्लिअर मेंडेट आसा आणि आमी सरकार बऱ्या तरेन दितले हे हांव इतलेंच सांगूंक सोदता. ओके हांव समजूंक शकता आपल्या टायमार दुर्गादास विजय वेळ सारखो सोंपला. क्लियोफास बाब, sometimes I think you are sitting there and nicely enjoying this. I think you knew that this debate would be so heated. Probably you chose to be in Margao because of that. But no, Vijay, I'm completely out of time. 10 seconds. Yeah. म्हाका दिसता जे तरेन क्लियोफात बाबान म्हाका दिसता 17 जे वेळार आमी तेन्ना सरकार केल्ले म्हणजे सारकें आमकां धारेर सामकें आमकां हँग केल्ले. आय वूड लायक टू सी हिम हँगिंग इवन द मारगांव MLA नाव. Margao MLA. Okay. म्हाका 10 सेकंड 10 सेकंड हितून प्रॉब्लेम कितें जाला हेंचे प्रॉब्लेम जाला की फक्त विजयाक आतां कसो हाडू ते चिंततात दिसता हे. बरें. गोवा फॉरवर्डाचे 2000 मार्च. कारण तो काँग्रेसीचे कांयच उलयना. हांव कित्याक उलयता हांव खरेंच उलयता हांव खरेंच उलयता हांव हांगा डिफेक्शन हांव खरेंच उलयता इतली काकूड जरी पयली आयिल्ली. I'm completely out of time. काकूड सगळ्यांच्या sympathize with him. हांव काकूड कोणाचेच तुमकां sympathy जाय आमकां नाका sympathy. completely out of time. आमच्याकडे 3 आमदार आहा पळय ते 33 आमदारा भशेन सोपोवपाक 3 आमदार आहा पळय ते तुमकां दाखयतले ते ना ते 3 आमदार तुमकां दाखयतले ते 3 आमदार तुमकां दाखयतले कितें ते डिबेट सोपोवपाक सुद्दां तुम्ही म्हाका टायम दवरला. हांव इतल्याचेर थांबता. पळयत रावात पुढे. नमस्कार.